माये मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. काणकोणा वाडल्यात किडनी पेशंट. कितें करता सरकार? आमदारांचो प्रश्न. राष्ट्रीय एजन्सी वरवीं करतले अभ्यास. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचें उतर. राज्यांत सेगीत कोसळटा पावस. उत्तर आनी दक्षिणेंतल्यान भोवतेक वाठारांनी हुंवारावरी स्थिती. लोक रस्त्यार घेवन भोंवतात होडयो. पळयात पावसाचो सांवार. वायनाडाक जाला तशें गोंयांत जावपाक लागचो ना वेळ. इको सेन्सिटीव्ह वाठारांनी सरकार करता कॉम्प्रोमायज. देखून भोवतेक गोंय गेलां उदका पोंदाक. विरेश बोरकारा सयत हेर आमदारांनी उजरायले सरकाराक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोणच्या किडनीच्या दुयेंतींचो आंकडो भिरांकूळ आशिल्ल्यान गोंय सरकार योग्य राष्ट्रीय एजन्सी वरवीं व्यापक अभ्यास करतले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. विधानसभा अधिवेशना उपरांत गोंयांतल्यान पंगड हे संबंदात दिल्लीत धाडटले अशें उतरय ताणें दिलें. काणकोणा किडनी दुयेंतींचो आंकडो हिसपा भायर वाडिल्ल्याचे कुट्टेरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी विजय सरदेसायान नदरेक हाडून दिले. भलायकी मंत्र्यान वास्तव स्विकारले, पूण तेच बरोबर लोकांनी समाजीक जिणेचे पद्दतीचे भान दवरचें अशें सुचयलें. गांवगिऱ्या वाठारांनी डायलिसीसची केंद्रां वाडयतलो अशें उतरय भलायकी मंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. Major kidney cases are coming from Kankon. All these years we have been discussing what steps government is taking. I want to know from the Honorable Minister what exactly he plans, how he plans taking early detection of kidney cases. What exactly? Knowing all the reasons due to hypertension, diabetes, due to so many things it is happening. Cases are increasing. तुम्ही आज काणकोणचो विशय घेतल्यार खूबशा लोकांक किडनीचो दुयेंस थंय जाता, पूण हे सगळ्या गोष्टीचेर आयज किडनी फेलियर हे जे दुयेंस वाडटा आनी हे वाडटा बिकॉज तुम्ही यू फायंड यंग पीपल बिटवीन द एज ऑफ 25 and 35 ऑल्सो हॅविंग ब्लीड्स एंड हॅविंग हाय ब्लड प्रेशर. दिस इज अनकंट्रोल ऑल दीस थिंग्स इन डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स various aspects which you get. Somebody has a hypertension, somebody has high blood pressure, somebody has high sugar, somebody has uncontrolled. It comes and it engulfs a particular patient, and sometimes it leads to, in many cases it leads to these type of issues such as kidney failure and dialysis. So basically we are doing on all fronts. Wherever extension officer, medical doctors are there, they do their job. Many of these, some are genetic related issues, some issues, but many times we find that these things what are happening, which I just mentioned, 2-3 aspects lead to this. So we are doing our best to see that awareness is created, and through awareness, because to see that we are able to also identify the areas where these cases are high. Like you said in Kankon, somebody asked a question whether we have done any study. In the past there was a study commission, but it didn't. There was no conclusion. We are asking every assembly this question. But to do this, we need help from. We will take help from Government of India also, because there are research bodies which have to carry out a detailed research as to what is the cause of what is happening. So we were in the past we have written on a couple of occasions, but more than that, it is not only dealing with the dialysis or giving the patient ultimate last end care what is there, like to continue sustain a good quality of lifestyle, but before that also what needs to be done is being done by the government. गोंय राज्यान आमी जे सेंटर्स चलयता, आमकां 10 कोटी प्लस पैसे केंद्रांतल्यान येता. त्यांची जी स्कीम आहा केंद्रांतली, थंयच्यान आमी हे स्कीम आमी चलयता. आनी हांव अश्योरन्स दिता, हांव डीनाक मुद्दम दिल्ली आमचे जायते रिसर्च ऑर्गनायझेशन्स आहा, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे रिसर्च ऑर्गनायझेशन्स आहा. हे रिसर्च ऑर्गनायझेशनाक कमिशन करपाक काय हरकत ना आनी ऑन बोर्डिंग करपाक काय हरकत ना. आमी करुया. आनी ताका हांव अश्योरन्स दिता की असेंब्ली कितें सोमारा मंगळारा आमचे आतां क्वेश्चन लास्ट 5 तारखेर हे आमचे लास्ट दिसता म्हाका क्वेश्चन, तेच्या नंतर क्वेश्चन ना. हे ताका डीनाक रिक्वेस्ट करता आनी डायरेक्टर DHS आनी सेक्रेटरीक की दिल्ली वचून आमी थंय जॉयंट सेक्रेटरी कडेन चर्चा करून आमकां एक कमिशन आमकां स्टडी कमिशन करूंक जाय. आनी गोंय राज्यान एक कित्याक दुयेंस चल्ल्या, खंयची एरियाज हॉटस्पॉट्स आहा, हे सगळ्या गोश्टी करपाक आमी तांकां धाडून आमी ह्या म्हयन्यान ऑगस्ट म्हयन्यान आमी तेंचे कडल्यान कमिटमेंट घेवन तेंचे ऑर्गनायझेशनांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचीच बॉडी घेवन आमी फुडें व्हरपाक काय हरकत ना. 442 काणकोणकारां मदीं एक मनशाक किडनीचो प्रॉब्लेम आसता. तेच आमी कंपेर करून गेले जर 70 थर्ड रँक जाता. 1832 लोकां भितर एक मनशाक क्रॉनिक किडनी डिजीज आहा. सालसेतीन गेल्यार 1732 एक मनशाक क्रॉनिक प्रॉब्लेम आहा. म्हळ्यार काणकोण इज अ बीग इशू, सादो इशू न्ही तो. आनी जें कितें आतां मंत्र्यान आत्तां लास्ट सांगलें
बाब रेजिनाल्डाक की आमी नॅशनल पॉलिसी नॅशनल एजन्सीक घालून करता म्हणून हें पयलींच करूंक जाय आशिल्लें स्पिकर साहेब. सरकारी भलायकी केंद्रांनी दोतोर नर्सीस स्टाफाच्या उणावाचो विशय चर्चेक आयलो. भलायकी मंत्र्यान तांकां जाप दिली. की मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा करून हे सगळे जे गोष्टी रिवायज करपाक जाय म्हाका दिसता सेशन जाले उपरांत आमी बसतले. आतांच आमी 2023 30/10/2023 आमी परत एकदा प्रपोजल फॉर एडिशनल पोस्ट टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. आयजचे जर तुमी पळयल्यार उत्तर जे आसा आनी आयजचे जे नॉर्म्स जे आहा आनी आयजचो जो लोड जो वाडला, आयज उत्तर जे दिला ते आमी आयज जे तो आमचो स्टँडर्ड हे आसता बेस्ड ऑन एक्झॅक्टली वॉट इज द सिच्युएशन, कशें कितें आसता ह्या इतले पेशंटाक इतलें, पण कितें आहा थंय परिस्थिती बदलल्या आनी मय मतदारसंघाचे बी खुबशे लोक थंय येताय. 4000 म्हटले की 4000 वचून तेपेक्षा मायज लोकांक ते केटर करता ते हॉस्पिटल. आनी ह्यो सगळे गोष्टी आमी जे धाडल्या आमी परत एक 44,000 मेन म्हणजे हे सगळे गोष्टी आमकां परत एकदा रिव्यू करून आयजची परिस्थिती कितें आहा, आयजचे जे कितें लोड जो वाडला ते हॉस्पिटल त्या आदाराचेर आमकां ते पोस्ट थंय भरपाची गरज आहा. उत्तर हांवें जर दिला तरी बी देर इज नो शॉर्टेज, पूण आमकां वेगळ्या तरेन पळोवन आमकां एडिशनली पोस्ट करपाक जाय. ह्यो डॉक्टर्स जर आमी ओपन करूंक ना रिक्रुटमेंट करतना कॉन्ट्रॅक्च्युअल जी कोणीय अप्लाय करूं शकता. आमकां दिसता की खुबशे कडल्यान डॉक्टर्स जे शिकून आयज MBBS आहा ते आमच्या राज्यान येवन काम करपाक तयार आहा. ते येवन काम केल्यार आमकां सगळी कडेन फेसिलिटी योग्य तरेन आमी दिवंक शकतले. आमकां जाय तशें आमी बेनिफीट आमी घेवंक शकतले, बेनिफीट फॉर द पेशंट्स. सो देट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्टर्स. इफ दीस पॉलिसी ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट इज नॉट ट्विक्ड, वी विल बी ओनली टॉकिंग इन द असेंब्ली एवरी टाइम इन अ डिफरंट वे, बट वी विल नॉट बी एबल टू गेट एनी आउटकम. Do it. Why are you wasting time? गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, डायलन रॉड्रिक्स आनी ओमकार देशप्रभू. राज्यांत सेगीत पडटल्या पावसाक लागून उत्तर आनी दक्षिणेंतल्या चडशा वाठारांनी हुंवारावरी निर्माण जाल्ली परिस्थिती लोकांक जाल्या. लोकजीण विस्कटावन सोडल्या. ओपा न्हंयच्या उदकाची पातळी 6.28 मीटर वाडल्या. जाल्यार लोक रस्त्यार उदक भरिल्ल्यान होडयो घेवन रस्त्यार भोंवतात. पळयात पावसाचो सांवार. साधारण अर्ध किलोमीटर गाडी दवरल्या तारीर म्हणटा थंय दवरल्याचे तो आनी थंयच्यान त्या रानासून वाट ना ती वाट काडीत काडीत हांव अंदाजान आतां काट्यासून खोट्यासून वडात वडात येवपा हांगा पावला. अजून तुका परत घरा वचपाक जाय. आतां घरा वचपाक जाय. हांव म्हापसा आजुलन आसता आणि हे पाणी आज पाणी 2 दीस नायट शिफ्टीक आसलो. सकाळी आतां येयला पळय सगळे बॅगान कपडे बिपडे भरल्या आनी आतां घरा वचपाक येता. धाडला म्हणटा तो आपण आनी ना जाल्यार आपण चौकशी करून धाडटा म्हणटा तो. आयज आमी हांगा साळ माडयार म्हणटा थंय तुमी पळय की जे रातभर जो पावस पडला त्या पावसान हाची परिस्थिती हांगा निर्माण पुराची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आहा. आनी ह्या ज्या ब्रिजार ऑलरेडी ब्रीज पळयता हे उदक हांगा ब्रीज क्रॉस करपाक लागलेले आसा. सगळे जे शाळांतले लोक आहात तेंच्यांनी सतर्क जावचे, तेंच्यांनी आपापली काळजी घेवची आनी कोणी जे असले हेवी पावसान भायर सरचे न्हू आनी आपले गाडये बिडे उदकान घालचे न्हू अशें हांव सगळ्यां कडेन मागणी मागता. मेल्डी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आहा कुर्टी आमकां रॉ वॉटर आसा न्हू ते ओपाच्यान पंपींग जाता, ओपा पंपींग स्टेशन. आनी हांगा जे रॉ वॉटर येता तेजे पयलीं एरेशन जाता. एरेशन मागीर तुगेले फ्लक्युएशनान वयता उदक. फ्लक्युएशनान आमी तेजे पयलीं आमी एलम आनी लायम एड करता. सो प्रॉपर फ्लक्युएशनाक लागून थंय ते मडी जे आसा न्हू ते क्लॉगिंग जाता आनी ते सेटल जाता. सो मागीर ते नेक्स्ट स्टेप आफ्टर फ्लक्युएशन सेडिमेंटेशन देन मागीर फिल्ट्रेशन. सो आमचे ते सँड फिल्टर आसा
तितल्यान ते पास जावन एकदम क्लियर उदक मेळटा. आमी हांगा लामगांव आसा, गेले रात्रभर दिसभर जो पावस पडला त्या पावसान अख्ख्या बिचोलेन सगळ्या कडेन जे उदक भरलां पावसाचें. आयज लामगांव येवपाचो मुद्दो म्हणजे हांगा जे तुमी पळयल्लें आसा ही सगळी मायनींग एरिया, आनी हे मायनींग एरिया हो सगळो डम आसा, आनी तो जो कॉर्नर जो पळयला तुमी त्या कॉर्नराच्यान मायनिंगेचें उदक सोडटा, आनी तें उदक सोडल्या कारणान हो जो व्हाळ आसा हो गेली म्हाका दिसता 2021 उपरांत ही गेल्या 20-22 वर्सान ह्या सिजनाक 3दा ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली आहे ह्या पावसाक. आनी ही परिस्थिती आयज हांव सीएमाक मागता, WRDक मागता की हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा, कित्याक पावस पडल्या उपरांत मिटिंगेक घेवन सोल्युशन जायना. पावस येवच्या पयलीं 7-8 म्हयन्या पयलीं किंवा वर्सां पयलीं हेचेर विचार जावपाक जाय. सगळे लोकल जे म्युनिसिपालिटीचे लोक आहा तांकां बसोवन WRDक बसोवन हेचेर विचार करून बाबा कशा पद्दतीन जर व्हडलो पावस येयलो जाल्यार हे करूं शकता आमी, हेचेर लक्ष दिवन हेचेर सोल्युशन काडपाची गरज आसा. आमी आतां कासार रोडने गावात आहा. कासार रोडने जे मिनी पूल जे हांगा आमी बांदपाचो जो तांकां हे सरकारा कडेन जे निवेदन केल्ले, सरकारा पंचायतीन आमी सांगलेले, त्या जाग्यार आमी उबे आहा. आयज लोकांची कशी हालत आसा ती पळया. आयज जे पळोवपाक गेले जाल्यार हे सगळे कडेन अशे गाडये उबे आहात, लोकांचे कामां वचपाचे हाल जाल्ले आहात. लोक कशे मुठीत घेवन जीव घेवन हे आपल्या कामाक वचपाचे प्रयत्नात आहात. तर हांगा सध्या एअरपोर्टाचो हे उदक सोडले आनी आमकां रस्तो बंद जाल्लो आसा. तेन्ना कासरणे देऊळ वाड्यार थंय रोड बंद जालो, भुरग्यांक नुकसान जाल्लें आहा, शाळेंत कशें वयतले, कदंबा बंद आहात, गाडये बंद आसात. आमी सगळे आतां आमची गायी गुरां सुद्दां बंद आहा वचपाची. तेन्ना हांगा वयले एअरपोर्टाचे उदक सोडले आनी आमकां खूब नुकसान जाल्लें आहा. आमची शेती हांगा पुरी बुडान गेल्ली आहा, शेतीचें नुकसान जाल्लें आहा. तेन्ना सरकारान हेचेर दखल घेवपाची. स्थानीक आमदार आमचे आल्लेकर सर आहात, तेंच्यांनी हेचेर विचार करचो, विचार विनिमय करून आमकां न्याय दिवचो. वर्सांनी हे एअरपोर्ट जाल्यारच हे अशें जाता. ताका लागून आमकां सगळ्यांक त्रास जाल्ले आहा. सगळे आतां लोक हांगा रावल्ले आहात आनी हे पळयात हे उदक अशें भरलेले आहा शेतांतल्यान. खूब वर्सांनी भरले आहा. अशें पयलीं येयनासलें. तरी एअरपोर्ट जाल्यार एअरपोर्ट जालें उदक सगळे हांगा सोडले आनी आमकां नुकसान जालें. पावसात आहे हा, नंतर फोन कर. पावसात आहे नंतर फोन कर. बाजी गया मेरा उसका. उनका बाजी का टोकरी गया. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वायनाडाक जाल्या तशें गोंयांत जावपाक वेळ नाका. गोंयांत हे खेपे खूबच नासाडी जाल्या.
इको सेन्सिटिव्ह वाठारांत सरकार खूब कॉम्प्रोमायज करता, देखून ही गत. विरेश बोरकारा सयत हेर आमदारांनी सभाघरांत डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर कांय प्रश्न उजरायले. वेस्टर्न घाट्स आर कन्सिडर्ड बाय युनेस्को आणि हे कन्सिडर करून तितून 39 सिरीज ऑफ सायट्स जावं कंपोनंट्स हे लिस्ट आउट केल्ले आसा युनेस्को सायटीचेर आनी तितून सगळे लिस्ट आउट केले. आतां इतली सिरियस जे एरिया आसा इको सेन्सिटिव्ह, आतां लँडस्लायड आमी पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे कडेन आयज लँडस्लायड जाता आनी बाकीच्या स्टेटीनूय लँडस्लायड जाता. आतां हेजो कारण कित्याक आयज आमी खंय ना खंय आमचें सरकार बाकीचें सरकार खंय ना खंय कॉम्प्रोमायज करता. हें कॉम्प्रोमायजेशन जावपाक जायना, कारण आयज लोकांची जो हें आसा डेंजरान लायफ डेंजरान आसा, कित्याक त्या एरियेन स्पिकर सर इतली डेंजरस इन्सिडंट्स जाल्ले आसा आनी हेजे पयलूय जाले आनी आतांय जाता आनी हेजेर म्हाका दिसता आमच्या डिपार्टमेंटान खंय ना खंय लक्ष घेवपाक जाय. नॉर्थ आनी साऊथ वॉर्निंग दिलो हाका की लँडस्लायड जातल्यो म्हूण. हे वॉर्निंगाचेर आमी कसले मेजर घेयले स्पिकर सर? तेंगे वॉर्निंग मेळ्ळे म्हणटरी आमी कसले मेजर घेयले स्पिकर सर? तेच भाशेन आमकोडे कितेंय चॅक्स एंड बॅलन्सीस आहाय? डू वी हॅव एनी चॅक्स एंड बॅलन्सीस दॅट इफ हिल कटिंग परमिशन्स are given in a illegal manner? थंय 6 एरिया आयडेंटिफाय केल्या मुर्मुगांवान आनी हे मोस्टली इज अराउंड द लिनियर प्रोजेक्ट्स वेर हिल्स हॅव बीन कट फॉर रोड एक्सपान्शन. स्पिकर सर, हे आमी प्रिवेंट कशें करतले? हे प्रिवेंट जर करतले जाल्यार आमी आमचे स्लोप्स आनी हिली रिजन राखपाक जाय. ताजे खातीर कन्वर्जन, नो डेव्हलपमेंट झोन आनी फॉरेस्टाचें जावंक जायना. स्पिकर सर, ह्यो जर आमी आयडेंटिफाय केल्यो जाल्यार हे आमी प्रिवेंट करूंक शकतले. स्पिकर सर, एक रिपोर्ट आहा सिव्हिल डिपार्टमेंट ऑफ द गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, तांणी सांगलां की गोवा इज प्रोन फॉर लँडस्लायड्स म्हणून, आनी हो रिपोर्ट सरकारा कडेन आसा. हो टेबल करचो इन द हावस आनी ताजेरूच म्हाका दिसतालें खंयच्यो एरियाज लँडस्लायड जावंक शकता त्यो आमकां कळटल्यो आनी मागीर त्यो आमी प्रिवेंट कश्यो करूंक शकतले. पूण हो रिपोर्ट तांणी दे हॅव टू टेक रेफरन्स ऑफ दीस रिपोर्ट. टायम एंड अगेन लास्ट 2 वर्सां सांगता हांव एक बारीकसो इन्सिडंट आज सकाळ फुडें बाबीनी सांगलां पारोडा काली उलयले आजी उलयलां आज रात पावस पडलो आख्खो बुडोन आख्खें सारकें काबार जाला आनी आतां तरी तें उदक तर तूं चोयलें न्हू इट इज नॉट नॉर्मल उदक आख्खें रेबो माती उंच दोंगरासून देंवन येता एंड दीस इज वाय बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल माउंटन्स हिल्स आहाय ती आमगेली थिंगा ती आख्खें देंवन सकयल येता. सो म्हाका दिसता आनीक मुद्दम सांगता हांव जेन्ना बाब विजय वित्रीक बाकीचे कोण मंत्री बीन जाल्ले गांवकार वाड्यार म्हणटे केपें दिन्या जायते दोंगर कातलो आहाय काटींग केलो आहा भरपूर डिस्ट्रक्शन जालो आहा आफ्टर दॅट अंडर द दीस ऑफ 16B वॉट एवर ना हांवें आतां येयले म्हणटा 2 वर्सां बंद केलां जाय त्रास जाले ना आमकांय बी हे जे लँडस्लायड्स आसा फाटल्या दिसांनी हांवें कॉलिंग अटेन्शन टेबल केल्ले बिकॉज आमची पळय जी नॅशनल हायवे आसा फ्रॉम साखळी टू चोरला थंय त्याच भागान म्हाका दिसता एक 3 आमचे अशे लँडस्लायड जाल्ले आसा एक तुळशीमाळा एक केरी आनी एक मातशे वयर चोरला गांवान आनी ही जी जाला ती लँडस्लायड्स हॅव हॅपन्ड बिकॉज आमची पळय वालवंती नदी आसा इट इज नेक्स्ट टू द रोड आनी ती आतां बिकॉज ऑफ सॉयल कंटिन्युअस सॉयल इरोजन आनी फियर्स वेलॉसिटी ऑफ द रिवर आनी आतां पावसाच्या दिसान ज्या तरेन पळय रिवर व्हांवता हे परत परत अशा जाग्यांचेर आमचे हे सॉयल इरोजन जायत आसा. सो हांव मागता डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट की तांची टिमान पयलींच पावसा पयलींच मातशे अशे रिटेनिंग वॉल्स तर अशे बांदले अशा जाग्यांनी आनी स्ट्रेंथन केले. तशेंच विथ WRD डिपार्टमेंटान तर हे जे आमचे नदयेचें आसा डिसिल्टिंग इट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टंट की आमची वालवंती नदी म्हादय नदी ज्यो मेजर रिवर्स आसा आनी 70 भागाक खूब अफेक्ट जाता त्या कारणा खातीर आज सगळे 70 इज फ्लडेड टुडे. पळयात बाबूश मोन्सेरात आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली जाप. Early warning system and regular rainfall monitoring system will be done for Dar Bandora Taluka. And as far as the as Mr. Cabral raised an issue of there has been a landslide as far as his constituency is concerned. I have asked for a report from the Mamlara and the Deputy Collector and I will place the said report on the table of the House. परत एकदा स्टडी करून घेऊन तो रिपोर्ट मिनिस्टरान जस्ट म्हणजे 8 तारखेच्या उपरांत रोखडीच 3-4 दिसाच्या भितर मिटींग घेवन तो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही म्हणजे आमचो बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी हेच्या पुराय टिमीन तेन्ना केल्लो की परत ह्यात आमी रिवायव घेवपाक शकले ना बट रोखडोच घेता आनी वी आर गिवींग द इन्स्ट्रक्शन टू द कन्सर्न ऑल डिपार्टमेंट म्हणजे इन्क्लुडींग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट
एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटांक ती इन्स्ट्रक्शन्स जी आसा ती पास ऑन करता. वॉट प्रिकॉशन्स आनी मेजर्स तेंच्यांनी घेवपाक जाय हांगासर तेंच्यांनी म्हटलां इकॉलॉजिकल सेन्सिटीव एरियाज आनी हिली रिजन्स हॅविंग द मोर दॅन स्लोप ऑफ द 25% ह्यो एरियाज ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आमकां मेंटेन करपाक जाय आनी तो जर मेंटेन जाल्यो जाल्यार अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे ना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. फोंडा प्रियोळाच्या शेतकारांनी उमेदीन कश्ट करून शेतां रोयिल्लीं पोटां भरपाक, पूण अंदू शेतकारांच्या पोटार पावस आड आयिल्ल्यान शेतकारांचें बरेंच लुकसाण जालां. वचत त्या वाठारांत शेतकारांच्यो हुयेली पळोवपाक मेळटात. आतां शेतां राखप कशीं आनी खावप कितें असो प्रश्न शेतकारांक पडला. पळयात गोवा 365चो रिपोर्ट. शेतकारांनी कितलेशेच म्हयने कश्ट करून तवशी, घोसाळी, तांबडी भाजी अशा पावसाळी भाजयांची लागवड केल्ली. पूण जेन्ना पिकावळ मेळटली अशी अपेक्षा आशिल्ली तेन्ना उटंगराच्या पावसान तांच्या पिकांचे लुकसाण केले आनी सगळे कश्ट उदकात गेल्ल्यान तांचे व्हड लुकसाण जाला. आयकात शेतकारांचे उतफर्के. सावयवेरेसून हांगा येता मुळो घालपाक प्रियोळा. कितली वर्सां जाली मुळो घालता? आतां म्हाका 15-16 वर्सां जालीं मुळो घालता. पोरू बरो आशिल्लो? पोरू बरो आशिल्लो. पोरू पावसूय बरो पडलेलो, सगळें बरें. कोणी कितें जालें? अंदू पावस चड जालो, भरपूर जालो. आख्खे सगळ्यो वेली पळयलें तुमी आतां कितें जालें तें सगळें पाड जालें. कारण काम सद्या आमी स्टार्ट करतात ते एप्रिलाक स्टार्ट करतात आनी तेजे नंतर आमकां दोंगरार म्हणटा उदक जाय पडटा. उदक म्हणटकीर दोंगरार आसना न्ही आनी पावसां घालता तो वेगळो मोळो वेगळो जाता आनी गिमा घालता वेगळो जाता. ताका खूब फरक आसता. सो आमी कितें करता, खंयच्यान उदक मागीर टँकर घेतात. टँकर घेता मागीर 1 आनी 2 टँकर लागना, अशें बरेंच लागता आमकां. ते मागीर मे म्हयन्या म्हणटा आमी ऑलमोस्ट 15 तारीख मे वचून बियो घालता. ताका 1 म्हयनो वयता, शिंपपाक वयता, पावसाची वाट पळोवची पडटा येता येतलो काय म्हणून. मागीर आमी कितें करता, माती काडटात. ती माती काडले नंतर आमी ताका सगळें वय करपाचें, तेजे पयलीं वय करता. माकड आसता ती राखचें पडटा सगळें. जवळ जवळ आमकां 1 म्हयनो वयता राखपाकू. एप्रिलाचे 15 तारखे लागले म्हणटरी मेचे 15 तारखे स्टार्ट करता आमी बियो घातल्यो. बियो घालून आमी परत आमकां जुनाचे 15 तारीख म्हणल्यार आमी ती माती काडटात. तेजे म्हणल्यार तो पावस येवं जायो. तेतूंक आमकां खर्च आसता, खर्च भरपूर लागता. पावस येता पावसा वाट पळोवची पडटा. माती एकदां काडली तेचे 4-5 दीस जाले की आमकां तवशी मेळपाक सुरू जावपाक दिसता. पूण अंदू कितें जालें, वर्स गेल्या वर्साक बरें जालेलें आनी ह्या वर्साक एक 4-5 दिसांनी जाता म्हणल्यार मळो वचपाक सुरू जालो आनी लास्ट टायमची परिस्थिती बी जाली. खर्च मानायकू खर्च, आतां मानायकू पगार कमी आसना, सो साऱ्याचे पयशे चड आसता. जवळ जवळ आमकां साऱ्या म्हणटरी एक 13-12 तरी पोती लागतली, ऑलमोस्ट लागता. तेजे मायजूय लागता. मानायचे पयशे, आमचे पयशे ते सो जायना. आता सगळें काबार जाला, सगळी वाली काबार. सो त्या खातीर आमी आतां हें केलां. आनी तुमी कितें घालता हांगा? तवशी घालता, मागीर घोसाळी, काराती घालता. सो तुमचे सगळे पिकावळ पिड्ड्यार जाले. तुमच्या आतां अपेक्षा कितें? कितें तरी आमकां सरकार मेळचें, कारण सांगलेलें आसा न्ही, पेपरारूय सगळें डिक्लेअर केल्लें. आनी खूब वर्सां पासून एक 15 वर्सां जालीं हांव मळो रोयतां. आनी एक आतां मुख्यमंत्र्यान जो एक लुकसाण भरपाई आसा पळय ती एक डिमांड केल्लो आसा की शेतकारांक मेळचें म्हणून. सो एक फॉर्म घेतलो तेन्ना एक म्हाका तितून अडखळ्यो दिसपाक लागलो. तो क्लॉज नंबर 3 आसा पळय तितून सांगलेलें आसा की 146 मंथाचो कितें दिवचो म्हणून. वो आमचे कडेन शक्य जावपाना आनी आमकां आमचें रिलेशन भाटकारा कडेन आनी आमच्या फार्मरांचें जें ओवरऑली म्युच्युअल अंडरस्टँडींग रिलेशन आसा तें तशेंच उरपाक जाय. ही एक मागणी आसा आनी ताका लागून हो क्लॉज काडचो तितूंतल्यान. आनी दुसरें म्हटल्यार जो घोटाळो जाता पळय तो घोटाळो जावपाक जायना. हांव सरकारा कडेन दोश दिना, पूण जे ऑथोरायज झोनल ऑफिसर आसा तेणी प्रत्यक्ष आपल्या पंचायती एरियेन डिक्लेअर करचें की फार्मरांनी त्या दिसा हजर रावचे आनी तेंच्यांनी त्या फिल्डाचेर वचून ऑफिसरांनी जावं तेंच्या ऑथॉरिटी मनीस आसतले तेंच्यांनी तो फार्मरा कडेन फिल्ड करचे आनी सर्वे करचे आनी तो रिपोर्ट व्हरून सरकारा कडेन दिवचो आनी आमकां बेनिफीट दिवचो, हीच आमची मागणी. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारताचो नेमबाज स्वप्नील कुसाळेन दादल्यांच्या 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन प्रकारांत भांगरा पदक जिखून इतिहास घडयलो. स्वप्नील कुसाळेन पॅरीस ऑलिंपिक 2024त भारताचे टॅलींत आनीक एक पदक जोडला. कुसाळेची कामगिरी उल्लेखनीय परस उणी नासली. फायनलीच्या सुरवेच्या काळांतलो चडसो काळ ताणें 5वे वा 6वे सुवातेर सारलो, पूण नाट्यमय यज्ञ करून इतिहासीक भांगरा पदक मेळयलें.
कुसाळे 451.4 गुण मिळवून रुपया पदक जेतिवंत सेरही कुलिश परस फकत 0.5 आणि निर्धाराचे प्रमाण आशिल्ले, खास करून चडशा सर्तीत हल्लो. ही कामगिरी ऑलिंपिक खेळात पदार्पण करता आणि ताका लागून ती आनिकूय महत्वाची जाल्या. कुसाळे आता ऑलिंपिक पदक जिखपी भारताचो 6 दादलो नेमबाज, जाणे पॅरिस 2024 ऑलिंपिकात नेमबाजीत भारताच्या वट्ट 3 पदकांचो आंकडो जोडला. मनु भाकरेन बायलांच्या 10 मीटर एअर पिस्तुलात भांगरा पदक आणि भाकर आणि सरबजोत सिंगाच्या दादल्यांच्या 10 मीटर AIत भांगरा पदक मेळयले. गोवा 365 खातीर शुभाशीष गोवेकर आणि ओमकार देशप्रभू. आणि आता घेवया हवामानाचो नियाळ. फुडल्या 3 दिसांत उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत वराक 50 किलोमीटर वेगान वारो घोळटलो. IMDन सप्तकाच्या शेवटाक ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ते उपरांत ताचो दर्जो उणो केला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत नैऋत्य मान्सूनान खर हालचाली केल्ल्यान पुराय राज्यांत उटंगराचो पावस पडलो. हवामान केंद्रान दिल्ले म्हायती प्रमाण चडशा वाठारांनी घसघशीत पावस पडिल्ल्यान कांय वाठारांनी लोकांच्यो हुयली पडल्यो. महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर वाऱ्याचो वेग वराक 35 ते 45 किलोमीटर उरतलो. ह्या काळात नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत वच्चे न्हय असो सल्लो दिला. उदक भरप, हुंवार, पालसणां कोसळप, येरादारी आणि वीज पुरवण हातून आडमेळी येवप ह्या सारख्या उटंगराच्या पावसाच्या संभाव्य परिणामांचेरूय अधिकाऱ्यांनी उजवाड घाला. रहिवाशांनी गरजेची जतनाय घेवची आणि ताज्या हवामान सल्ल्याकडेन अपडेट रावचें अशें आवाहन केलां. फुडल्या 2 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट, घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय, भायर सरतना जतनाय घेवपाचो उलो, कांय वाठारांनी वेगान घोळटलो वारो, नुस्तेमारी करप्यांनी दर्यांत बोटी सोडच्यो न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसो.